मिशन रेबीजाचे आयिल्ले आमचे हनुमनाथ मनीस आयिल्ले आतां तिणें ते सद्याक आतां PFAन ते 4-5 कुत्र्याक धरून व्हेल्या म्हणजे सद्या ते स्टेरिलायझेशन करतले ताका आनी ते तांकां परत हाडून थंय सोडटले. दुसरें म्हणल्यार कितें जाता लोकांक आतां सगळ्या हांगसर लोकांक घेवन सरपंचाक घेवन हांव सद्या परत तेंचें कितें परत तें जावपाचें आहा तेजी मिटींग घेवन सगळें मातशें तें सॉल्व आउट करपाचें करतलो हांव. लोकांचें कितें म्हणणें आसा की तें जेवण आसा पळय तें भायर घाला तेंच्या कॉलनीक भितर घालूं नाका. तेच्या आतां आयज तेणें कितें केलां कॉलनीच्या लोकांनी तांकां भायर खंय तांकां एक फिडींग पॉयंट दाखयला ते फिडींग पॉयंटाचेर तेणें तें घालपाचें थरयलां. जेवण घालात ताका शेल्टरूय दियात. इफ शी कॅनॉट गिव लेट द गव्हर्मेंट गिव. Let the government give the shelter for the dogs because they were only 5 when started. Now there are 25 and from other side another 25, 50, 70, 100. In the night all of them 100 people are barking and making nuisance for us to sleep. We cannot tolerate all this. We cannot tolerate it. Government is doing everything good, then do this good for us. Now they have marked the feeding place for her on the other side of the road and she's supposed to come from 11 to 12. But she comes at 10 o'clock, she says, I am working. If she is working, we are people free to sleep and senior citizens will come out at 11 o'clock in the night to fight with her to see what she is doing. We cannot do that. And the government has to take the action for all this. People, human beings are more valuable than the dogs. You all are giving value for the dogs, animals, and we understand animals are to be treated. They are to be treated in their own homes. Let each one tame the dog and feed them at home and not on the roads. The sarpanch of the panchayat and sangle MOU sign kele. So we will be lifting the dogs up. The local NGO, that is People for Animals, सुने भरतले, स्टरलाइज करतले, वॅक्सिन करतले. प्रिकॉशन म्हणल्यार आता मिशन रेबीज नेकून एक एड्युकेशन ड्राइव स्टार्ट करतले हिंगा. सगळे लोकांक एक्सप्लेन करतले कशे बिहेव करपाक जाय. स्ट्रीट डॉग फीडिंग पॉलिसी आसा. आम्ही आता फीडिंग पॉइंट आयडेंटिफाय करतले. तेका थंयच फीड करतले ते सगळे सुणे. सो फीडिंग पॉइंट आयडेंटिफाय केले उपरांत एटलीस्ट ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाले की सगळे प्लेसान जेवण घालता म्हणून प्रॉब्लेम जात म्हणून हे सोसायटी मेंबर्साक लागून. सो फीडिंग पॉइंट आयडेंटिफाय केले उपरांत एटलीस्ट कितें तरी इश्यू कमी जातले.